काल कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें आनी बाब विजय सरदेसायान खंयचो तरी राग काडपा खातीर काही कागदपत्र सभागृहांत दिले. ते कागदपत्र ताका कोणी दिले हांव नकळो. सर्वे नंबर 1 आशिल्ल्या कारणान हे सगळे जाले अशेंय जावं येता, ताजेरूय हांव कांय उलयना. पूण म्हाका सांगपाक वायट दिसता की कोणी जर एक बरो भुरगो बिजनेस करता आनी तो जर मुखार सरता, ताजे पांय कशे ओडप हें करचे पेक्षा तो भुरगो कसो वयर सरतलो हाका हातभार लावप इम्पॉर्टंट आसता. ताजेरूय म्हणजे ताजे विशयी कांय म्हणणें ना. पूण जेन्ना काल हो विशय आयलो तेन्ना हांवें स्पश्ट सांगलें की म्हजो भुरगो तातूंत इनवॉल्व ना म्हणून. आनी हें सत्य आसा. कारण जो हावजींग बोर्डाचो प्लॉट एक्वायर केला त्या प्लॉटा लागून आनी एक 94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आकार कन्स्ट्रक्शनाक घेतल्या आनी तातूंत त्या जमनीत म्हज्या चल्यान प्लॉट घेतल्या. हावजींग बोर्डाच्या ह्यातूंत ते प्लॉट ना. नंबर 2, हे सगळें जे पास केलां तेन्ना म्हजे म्हायती प्रमाणे विजय सरदेसायूच टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आशिल्लो. प्लॅन पास केले ते. जो प्लॉट जे केले हांव दितां, सगळें दितां, हांव टेबलार मांडटा. तूं बस मागीर उलय. कंप्लीट करू दी. लेट मी कंप्लीट प्लीज. हांवें तुका काल डिस्टर्ब करूं ना. तुवें विजिलन्स इन्क्वायरी मागली. आयका तरी. कंप्लीट करपाक जाय. आयका, म्हजो तुजेर राग ना. सभागृहाक सारकी म्हायती दिवपा खातीर आनी हांव 25 वर्सां ह्या सभागृहांत आसा, एका पक्षांत आसा, हो म्हाका अभिमान आसा. आनी त्या खातीर सत्य परिस्थिती कितें हें हांव आज हांगा दिता. तुका कितें जाय तें मागीर उलय. स्वाती मातशें हो प्लॅन हांव टेबलार दितां, जातूंत हांवें बरयलां आकार कन्स्ट्रक्शन एरिया खंयची आनी हावजींग बोर्डाची एरिया खंयची आनी डिस्प्युटेड एरिया खंयची ह्या प्लॅनार दिल्ली आसा. तो प्लॅन हांव ले करता ऑन द टेबल ऑफ द हावस. दुसरी गोश्ट, जे प्लॉट केल्या ती डिस्प्युटेड एरिया आकारान केल्ले प्लॉटाची एरिया दिल्या, तातूंत म्हज्या चल्यान प्लॉट घेतिल्ले आसा आनी तेय बी 2019 घेतल्या. आनी तुवें जो प्लॅन पास केला तो हो आकार कन्स्ट्रक्शनाचो 2019 आनी म्हज्या चल्यान जे प्लॉट घेतल्या ते प्लॉट आरिनिविया बिल्डकॉन प्रायवेट लिमिटेड कडच्यान घेतल्या. हांव इतलेंच म्हणटा की शहानिशा करून हाजे फुडें सभागृहांत उलोवचें अशें म्हाका दिसता. कारण हातूंतल्यान नाकाशिल्ले प्रश्न निर्माण जातात. तुजो राग म्हजेर वेगळो आशिल्लो, त्या रागाक लागून हांव म्हज्या मेंबराचेर तुवें आघात केलो, त्या आनी हांवूय मातसो बेचैन जालो आनी त्या खातीर हांव धांवत मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो आनी तुमकां नेम करपाक लायलें. त्या बद्दल म्हजें मनाक, कारण अशी एक गजाल पयलीं घडिल्ली मगो पक्ष आनी काँग्रेस हातूंत. आनी तेन्ना विजीन फालेरान असोच आघात हाजेर केल्लो आमच्या डॉक्टर काशिनाथ जल्मे कडेन. तुमकां खबर आसतलें, तूं तेन्ना कॉलेजी आशिल्लो. आनी अश्यो गोश्टी सभागृहांत जावच्यो न्हय. म्हज्या 25 वर्साच्या हातूंत अश्यो गोश्टी जावना. आनी हांवें रोखडेंच युरिया लेमावाक, बाब आमचो ऑपोजिशन लिडर आसा, ताका सांगलां की 25 वर्सांत हांवें असलें पळोवना म्हणून, की खंयच्याय आमदारा वचून घेराव घालून ताका हें करप अशें खंयच जावना. तें म्हाका दिसलें, वायट दिसलें, म्हणून हांवें तें केलें. त्या बद्दल तुका दुख्ख जाता जाल्यार ताकाय दिलगिरी व्यक्त करता, तो विशय ना. पूण 25 वर्सांचे एका पक्षांत रावन जो मनीस राजकारण करता, समाजकारण करता, ताजेर कितें उलयता आसतना विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुजे विचार तुवें मांडचे. येस. सुदीन ढवळीकाराचे चल्यान धंदो करचो न्ही अशें म्हणून म्हाका केन्नाच दिसना. आनी म्हज्या वेळार जर सुदीन ढवळीकाराचे चल्यान कितें म्हजे कडच्यान क्लियर करून घेतलां जाल्यार म्हाका 100% गॅरंटी आहा
की म्हजें एक्सपेक्टेशन कांयच नाशिल्लें आनी ताजें बरें जावचें अशेंच हांवें चिंतलां आसतलें. हें एक जालें. स्पिकर सर काल जेन्ना कॉलिंग एटेन्शन आयलें तेन्ना हे कॉलिंग एटेन्शनाचें हें सगळें ऑनलायन मेळटा. तो 146/19 हो जो मेळटा ताणें म्हणलें कितें की लास्टाक की ते कंपनी कडच्यान आपल्यान घेतलें. सर्वे नंबर तो आसा. तुमी एक चिंतात स्पिकर सर, हांव एक आमदार हांगा, हांव आदवोगाद न्ही, हांव दुसरे पार्टीचो आदवोगाद न्ही, हांव एक आमदार जो ऑफ हँड पळयता. वाचतकर कितें दिसता 146 दिसता. मंत्री आन्सर करतात, चल्याचें नांव आहा. कितें कितें निश्कर्श काडपाचो. हें एक जालें. राग म्हाका आशिल्लोच ताजो फट न्ही, हांव खरें तें खरें उलोवपी. म्हाका राग आशिल्लो ताका लागत ना मणिपूर. मणिपुराक तुका कितें आहा, तुजी कोण सोयरीगत आहा थंय कुकीच्या अगेन्स्ट तुका लागना तें एक जालें. तें दुसरें स्पिकर सर. राग येवप म्हणटा मनशाक राग येवंकूच जाय. राग येता, मोग आसता, सगळें आसता म्हणून मनीस तो नाल्यार देव जावपाचो. आनी देव काय म्हजे कडेन उलयना. पूण एक आहा स्पिकर सर, हांव जें कितें उलयतां तें हांवें बी हे फॅक्ट्स घेतल्या आनी हाजेर म्हाका ताजें नांव दिसलें आनी हें कॉलिंग एटेन्शन 2दा पोस्टपोन जालें. म्हणटकर म्हाका मातशी एक उत्सुकता आयली की बाबा कित्याक कॉलिंग एटेन्शन पोस्टपोन जाता. आनी आलेश सिकर सुदिनाक क्वेश्चन विचारता. आलेश सिकर म्हणटा बरो फ्रेंड ताजो. हांवें म्हणलें हें आनी कितें बाबा. मागीर म्हाका एक कळ्ळें स्पिकर सर, ताणें सांगलें तो 25 वर्सां ह्या सभाघराचो सदस्य आहा. हांव कितें 10-12 वर्सां आसतलो. पूण 10-12 वर्सान असलें कॉलिंग एटेन्शन हांवें केन्नाच पळोवंक ना. हें येदे मॅच फिक्सिंग जावंक शकता हें म्हाका पयलेंच दिसलें म्हणून हांवें स्पिकर सर तुमचें एटेन्शन घेतलें. म्हाका Yes, ताजेर yes. कसलोच राग ना. सुप्रिया, ताणें धंदो बरो करचो Yes, आनी ताजें बरें सुप्रिया. जावचें.